सीट शेअरिंगेचे कुफुसाव सुटावे न जाल्ल्यान काँग्रेस आणि आरजेपीची युती फिसकटली हे विशीं आरजेपीचे म्हणणे जाणून घेवपाचो यत्न केलो पूण मनोज आनी विरेशा कडेन संपर्क जालो ना. दुसरे वटेन आमी दिल्लो प्रस्ताव आरजेपीक मान्य जालो ना म्हणून काँग्रेस फुडारी MK शेख सांगता. अशें आसले तरी गोवा फॉरवर्डा कडेन युती केल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केलें. अलायन्साची आमची उलोवणी चालू आशिल्ली आनी आमी तांकां एक प्रपोजल दिल्लें आनी त्या प्रमाणे ताणें आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन सगळी चर्चा करून काल दनपारां आमकां फोन करून सांगलें की तुमी जें प्रपोजल दिलां तें आमकां शक्य ना. तेन्ना हें हांगाच आमी उलोवणी कपाल केली. शक्य ना म्हणल्यार जे सीट शेअरिंग कितें तुमी दिल्लें तांकां खंयचे तशें काय ना आमी तांकां कितें प्रपोजल दिल्लें तें प्रपोजल तांकां मान्य ना हें ताणें कार्यकर्त्यांक विचारून आमकां काल सांगलें. म्हणजे तो प्रश्न आतां मिटलो. सो फक्त आतां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड फुडें गोवा फॉरवर्डा कडेन आमचें हें आसा, आमची युती आसा. दुसरे वटेन विरोधकांचो एकवट फोडपाक भाजपाक यश आयलें म्हणून विजय उलयलो. युती कोणें मोडली ती लोकांक वेगळें सांगपाची गरज ना, देखून कोणाक वेचून हाडचे ते लोक थारायतले म्हणूनय विजय उलयलो. बीजेपी कडेन रिसोर्सीस खूब आहात. बीजेपी म्हणटा ती सादी पार्टी न्ही, व्हडली पार्टी. बीजेपी तुजे भावा भितर केंसां पेटोवंक शकता, तुज्या घरान फूट हाडूंक शकता. ह्या बीजेपीन म्हाका दिसता यशस्वी प्रयोग केल्लो आहा ऑपोजिशन युनिटी फोडून पळयात. पूण ती फोडली म्हणून कांय जायना. सुसंस्कृत आनी हुशार गोंयची जनता कोणाक मत मारप आनी कोणें एकवट मोडला ते आयडेंटिफाय करतले इलेक्शना मेरेन आनी ते कोणाक न्याय दिवंक जाय ताका न्याय दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.